सासमोळेचे तळे एकदम घाण जाल्ले ते आमदार कार्लुसान फुडाकार घेवन नितळ करून घेतला। सद्याक ह्या तळ्याचे सुशोभितीकरण आणि फाउंटन लावपाच्या कामाचो वावर चालू आसा। RDXGOA खातीर सासमोळेच्यान प्रसाद नायक। सासमोळे लेक आसा एकांदेलेर चर्च आणि स्कुलाच्या मदीं पयलीं ही तळे एकदम घाण असले, मांगरांच्यान सगळ्या नाल्याचे घाण उदक ह्या तळ्यान वयताले। पूण आमचे आमदार श्री कार्लुस अल्मेडा यांच्यानी एफर्ट्स करून हे तळें आता क्लीन जाल्लें आसा। सध्या तेजेर फाउंटन लावपाचो आणि ब्युटिफिकेशन करपाचो आणि फुडलो स्टेप आसा। रेन वॉटर जे येता ते भितर येवंक जाय आणि दर्यांतल्यान ते कनेक्शन परत निर्माण जावंक जाय। हे प्रयत्न चालू आसा। हेच्या खातीर आमी आमदाराचे खूप आभारी आसा सगळे वाड्यावयले लोक की बेगिना बेगीन हे काम पूर्ण जातलें म्हणून। बिहाइंड वी कैन सी द लेक बिहाइंड सासमोळे तळे फाटल्यान एक्चुअली आमी खूप वर्सां काम चालू केलं आणि आयज आमी एरेटर गेले द रिजन फॉर दॅट वी वॉन्ट टू रिचार्ज द ग्राउंड वॉटर इट वुड हेल्प द लॉंग रन इट हेल्प अ लॉट कित्याक बाय उदक च्या जातले आणि लोकांक बरें जातलें बसपाक। आतां नेक्स्ट फेज आनीक फेज आहा हिंगा वी वॉन्ट पुट सम चेअर्स सम सीट्स हियर। So in view of that, I will have to thank the water department and the local people. I'm help kelam. What departure, what dilam,